तिवोणा तर आतां IITच्या नांवान सांग्यार तर अख्खी पाड पडपाची आसा। लोकांक दिसात IIT बरी म्हणून, पण त्या IIT पासून आमकां कितें बेनिफीट मेळटलो? जेन्ना IIT आमी म्हणटा येदो व्हडलो एक 10 लाख स्क्वेअर मिटराचेर जेन्ना एक प्रोजेक्ट हाडटा, इट इज नॉट ओन्ली 10 लाख स्क्वेअर मिटर। कित्याक जर आमी IITचे जर कॅग रिपोर्ट जर वाचले, फाटले 2020चे जर कॅग रिपोर्ट वाचले जाल्यार क्लियर कट भितर आसा की IITचे ज्या जाग्याचेर 10 लाख स्क्वेअर मिटर आहा पळय तेन्ना त्या IITन बरयल्लें आसा गव्हर्मेंटाक की आमकां 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो पावना, आमकां मिनिमम 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाय, 500 एकर जागो जाय। जेन्ना 500 एकर सरकार तो मागता डिपार्टमेंट कित्याक मागता की आमकां एक्सपांड करपाक मेळना, जाय तशें फॅसिलिटी दिवपाक मेळना, ती एक गजाल। आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅगान बरयलां की ऑलमोस्ट 10,000 सीट्स आहा ते वेकंट आसा। 10,000 सीट आतां जे IIT ऑलरेडी इंडियन आसा पळय तितून 10,000 सीट वेकंट आसा जाल्यार ही न्यू IIT येदेशे ल्हानशा गोंयांत कित्याक जर इतल्याच गोंयकाराक जर लागीं पडपाक जाय जाल्यार महाराष्ट्रान येदो व्हडलो जागो आसा बॉर्डरीचेर, कर्नाटकान येदो व्हडलो बॉर्डरीचेर जागो आसा, ते स्टेटीन व्हरपाचे, गोंयकार रोखडे बसीन पावपाचे, 2 व्हिलरान पावपाचे, 4 व्हिलरान पावपाचे। आनी थंय कशें IIT म्हणजे तुका कॅम्पस आसता, थंय रावपाक जाय, म्हणजे परते परते येयल्ले दीस तुका अप एंड डावन करपाची गरज नासता, त्याच कॅम्पसान वचून रावपाक जाय। जाल्यार हें सरकाराचें षडयंत्र जें आसा पळय, आख्खें गोंय एक मेट्रोपॉलिटन सिटी करपाचें जें षडयंत्र आसा, कॉन्स्पिरेसी आहा, दिल्लीकारांक हाडून हांगा आख्खें गोंय विकपाचें आहा पळय, जशें पेडणे आतां विकला, बार्देस तर काबार केला, तिसवाडी तर काबार केला, सालसेट ते वटेन काबार जायत आसा, सांग्यार आनी आतां काणकोणाचेर एटॅक हेंचो चालू आसा आनी हे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय।